गोवा राज्य सहकारी बँकेन रामचंद्र मुळे चेअरमॅन असताना झालेल्या घुसपागोंदळाचे प्रकरण लोकायुक्ताकडेन सोपोवपाचो निर्णय आयतारा बँकेच्या आमसभेन घेतलो। इतले मजगती आपणावयले आरोप सिद्ध जाल्यार बँकेचो राजीनामो दिवपाची तयारी आदलो चेअरमॅन रामचंद्र मुळेन दाखयल्या। आमसभेचो घुसपागोंदळ प्रश्नावयल्यान बरोच बोवाळ जाल्लो। गोवा राज्य सहकारी बँकेची वर्सुकी आमसभा आयतारा पणजे जाली। रामचंद्र मुळे चेअरमॅन असताना झालेल्या घुसपागोंदळाचो प्रश्न आमसभेत बरोच गाजलो। या प्रश्नाचेर बँकेत मुळेक कारणां दाखय नोटीस धाडिल्ली। मुळेन हे सगळे आरोप न्हयकारल्यात। कसल्याय चौकशेक आपूण तयार आसा अशें मुळेन स्पश्ट केले। 2007 वर्सा रामचंद्र मुळे चेअरमॅन जाल्या उपरांत जाल्ल्यो सगळ्यो केशी लोकायुक्त लागीं दिवपाचो निर्णय आमसभेत घेतलो अशें चेअरमॅन उल्हास फळदेसायान सांगले। Unanimously resolved to refer the matter regarding one-time settlement, illegal one-time settlement, illegal dam-duppat theory, illegal clinching of balance sheet, non-investment of IBI bonds in time, and sale of mortgage properties and banks' own properties, to refer this matter to the Lokayukt as early as possible. 1990 सावन बँकेच्या कारभाराची चौकशी जावची अशी मागणी रामचंद्र मुळेन केल्या। जे ओटीए दाम दुप्पट करना लागला की 90च्यान जे केसी आशिल्ल्यो त्या केसींक दिलो न्ही तो, सो ते केसी कशी दिल्ल्यो, लोन कसो दिल्लो, दॅट शूड बी व्हेरीफायड। त्या वेळार कोण कोण मॅनेजमेंट जे आशिल्ले ते खूब जाण जाले न्ही। म्हाजो टॅन्युअर केन्ना, म्हाका 95-98 मागीर प्लस 2005 ते 2007 7 ते मागीर 12 म्हाज्या हातीचे मदीं हांव ना न्ही। एडमिनिस्ट्रेटर आसा, मागीर कोण कोण चेअरमॅन आसा, सगळ्यांनी ओटीएस स्कीम दिल्ली आसा, कोणे आनी दिल्ली आसा। ते सगळे ओटीएस स्कीमी हांवें सुप्रीम कोर्टाक, हायकोर्टाक सगळ्या प्रोड्यूस केल्या, त्यावेळी तांकां रिप्लाय दिल्ले आसा। सो वॉट एवर इट हॅपन इन द लोकायुक्त सगळ्यांक हय मान जालो सगळ्यांक। तेणी प्रपोज केला, आय एग्रीड फॉर दॅट। हांवें पयर सांगलेलें न्ही, म्हाजें जर कितें येता म्हाका हेणी काडपाक गरज ना। आय कॅन रिजाइन, आय कॅन गो, आय कॅन लेफ्ट द कॉर्पोरेशन। आता हांव तेच सांगता की हांव कित्याक नासतना हेणी म्हाका बदनामी करपाक केल्या म्हणून लोकायुक्ताक करून एन्क्वायरी केली, पूण इट इज फ्रॉम 1990। बँकेत कर्मचारी घेताना बरोच घुसपागोंदळ जाला असो आरोप व्हायस चेअरमॅन AMS सिल्वान केला। ह्या प्रकरणात बँकेन कारवाय केली ना जाल्यार दक्षता खात्यालागीं कागाळ करतलो अशी शिटकावणी सिल्वान दिल्या। प्रुडंटा खातीर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। जमनीचो हक भुंयपुतांक मेळ्ळो ना जाल्यार सालेली भशेन लोक कायदो हातांत घेवंक फाटीं रावचे नात अशी शिटकावणी मावळिंगेच्या लोकांनी दिल्या। कांय भाटकार अजूनय जमनीचेर दावो करतात आनी थळाव्यांक पिट्टात। सरकार मात ह्या प्रस्नाचेर गंभीर ना असो लोकांचो आरोप। लोकांची ह्या प्रस्नाचेर आयतारा मावळिंग्या जाहीर बसका जाली। मावळिंग्याची जमीन भुंयपुतांची जमीन लोक कसता, तरीकय भाडकार लोकांक पिट्टात। सरकारान प्रकरणात लक्ष घालचें ना जाल्यार सालेलीच्या लोकांनी एकठांय जावन कायदो हातांत घेतिल्लो तशी परिस्थिती मावळिंग्या येतली अशी शिटकावणी थळाव्यांनी दिल्या। थळाव्यांची मावळिंग्या सातेरी केळबाय देवळांत बसका जाली। लोकांक जागे करपा खातीर ही बसका घेतिल्ली। आमच्या गांवच्या पूर्वजांच्या लोकांचो कित्याक न्याय घेयना होच म्हाका सरकाराक वचून न्याय जावो, आनी हो जर न्याय आमकां मेळना जाल्यार आमी म्हणटा ते रक्ताचे पाणी जाल्यार बोलपाक घालतले आनी ह्या गुटल्याक भायर काडटले। माननीय मुख्यमंत्री म्हणटा की तुमचो जो निर्णय तुमचो जो प्रश्न जो आसा हांवें जानेवारी म्हयन्यांत हातीन घेतलो, पण आज पर्यंत म्हाका दिसता तेजेर कांय निर्णय जावंक ना आनी माननीय मुख्यमंत्र्यान तेजेर लक्षय घालूंक ना। जर सादें प्रकरण जालां तशें करपाचें आमकां हें आसा, हिम्मत आसा, पूण आमी तशें करचें ना। तेणी जर फुडें सरलो जाल्यार सालेलेचें प्रकरण आनी मावळींचें प्रकरण दुसरें जावचें ना। जर हेका आमचो न्याय मेळना, आमकां जर सरकाराच्या जमनीचेर आमकां न्याय दिना जाल्यार आमी बलिदान दितले पण जमीन दिवचो ना, हें लक्षांत घेवचें। जर तरी आयज हो प्रश्न सॉल्व जालना जाल्यार फाल्यां आमची भावी पिढी जी आसा तिंचेर मोठो परिणाम जातलो। आमची जमीन आमी कोणाकूच दिवचे नात, वेळ आयल्यार बलिदान दितले म्हूण लोकांनी तयारी केल्या। उदय परब, प्रुडंटा खातीर।
महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष गोंयभर घटमूट करपाचो निर्णय आयतारा फोंड्या जाल्ल्या मोगो पक्षाच्या बसकेन घेतलो। मोगो पक्षाची नवी कार्यकारिणी आनी केंद्रीय समिती डिसेंबरान वेंचून काडले उपरांत लोकसभा वेंचणुके निमणो निर्णय घेतले अशें पक्षाचो अध्यक्ष आमदार दीपक ढवळीकरान सांगले। महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची एक महत्वाची बसका आयतारा फोंड्या जाली। मोगो पक्ष गोंयभर घटमूट करपाचो निर्णय ह्या बसकेत घेतलो। आज जे मोठे मोठे नेते जाऊन गेले ते मोगोच्या माध्यमांतल्यान ते वयर सरले आणि मागीर तरी मोगो पिड्डुपाचो प्रयत्न केलो। ह्या पक्षांनी तर मोगो सोपोवपाचो प्रयत्न केलो, पूण मोगो सोपोवपाची ताकद अजून कोणाच्या मनगटीत येवंक ना। युतीच्या सरकारा बरोबरच आमी आसतले। लोकसभेचे निवडणूक जरी एप्रिल-मे महिने आसा तिचो निर्णय आमी नवी कार्यकारिणी केंद्रीय समिती निवडल्यानंतर आमी घेतले, मुद्दाम हांव नमूद करता। साश्टीत मोगो पक्षाचे काम चालीक लावचे अशी थंयच्या लोकांची मागणी आसा अशें आमदार लव मामलेदारान सांगले। सांखळी मतदारसंघात आमच्या मोगो पक्षाचे कार्यकर्ते खूब आसा आनी प्रत्येकाक हे जाय की आपूण जावन मोगो पक्षाचे काम करपाची इच्छा आसा आनी खरें म्हणजे आज मोगो पक्षाक गरज आसा ती लोकांची। आज खंयच्याय मनशान खंयच्याय आमच्या मतदारान फोंडेच्या मतदारान खंयच्या की आपल्याक मोगो पक्षान कांय दिवना अशें म्हणणे पेक्षा आज मोगो पक्ष आपूण कसो घट करतलो, मोगो पक्षाक विटामिन्स कशे दितले आनी जर मोगो पक्ष घट जालो जाल्यारच आमच्या गोंयकारांचें फुडें भवितव्य बरें आसतलें। सांखळी मतदारसंघात मोगोक बरी संद आसा अशी आस्त मामलेदारान उक्तायली। फोंड्याच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू। आधार कार्ड करपाची प्रक्रिया करून कितलोसोच तेंप जालो, पूण अजून गोंयांत सगळ्या लोकांकडेन आधार कार्डां नात। वास्को आधार कार्ड करपाक गेल्यार थंय वरान वरां रांगेन उबे रावन लेगीत आधार कार्ड मेळना। ऑपरेटर आपल्याक जाय तशें करतात म्हूण लोक तिडकल्यात। वास्को आधार कार्ड करपी ऑपरेटर नेमांचें पालन करना म्हूण लोकांनी ताका घेराव घालो। रांगेन उबे रावपी लोकांचे आधार कार्ड करनासतना तांकां कुपन दिता, आपल्याक जाय तशें करता म्हूण लोक बेजार। फाल्यांचेय बूक जाला, परवाचेय बूक जाला। हांवें म्हटलें सकाळीं मंडे तरी येवं आनी लायनीक उबो रावं ना म्हणपाक तुका अर्जंट जाय वो तुका कितें बेगीन जाय जाल्यार मडगांव वच। आमी आतां रावता वास्को आनी आधार कार्ड करपाक आमी मडगांव वचपाचें हें नाका जाल्लें हेंचें। हिंगा बसता आनी आपल्याक जाय तशें करता। हिंगा टायमपास करपाक येना, आधार कार्ड करपाक लागून येता। हय अशें बस नाका तशें बस म्हणल्यार हे हॅरेस केलें पाहिजे, तुका ट्रेटन केलें पाहिजे। ते म्हणटा तुका म्हणल्यार तुमी तेजे कडेन सारकें कितें तो तुजेर उपकार केलेल्या भशेन अशें करता तो। हे खंयचे बुकींग खंयची सिस्टम हाडला काय विचारलेल्या शाणपणां उलयता, सुबेत उलयता आनी फोटो काडपाक बसयता ना हे असले दादागिरी करता की क्रिमिनलाक बसयल्ल्या भशेन पुलीस स्टेशनाचेर असो बस रे तसो बस, मातशें कोणें तकले हालयले चल फाल्यां यो, ही खंयची दादागिरी चल्ला कांय समजना हेंचें। लोकांनी जाप विचारली तेन्ना रांगेन रावपी लोकांचे आधार कार्ड करता आनी कुपनां दिवपाची पद्दत बंद करता अशें ऑपरेटरान सांगलें। लायनीन घे, तूं 50 कुपनां दितलो आनी हांव 51 उबो रावतलो। ओके सर, हांव कितें करता की जे कोण पयले येतले प्रुडंटा खातीर दिशांत परब। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसव।